नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला 10 जुलै सावन चलयांक मेळटलो लग्ना खातीर 1,38 वर्सां उपरांत लग्न जावपी चलयांक मात ना येवजणेचो फायदो। श्रीराम सेनेचेर बंदी घालची अशी मागणी वाडली। पर्रीकार म्हणटा मस्ती खपोवन घेवचो ना। मुतालिक मात म्हणटा पर्रीकाराक आपोवनच करतलो कचेरेचें उक्तावण। HSRPचो निर्णय चालीक लागतलो 30 जून मेरेन। बसवाल्यांचो मात विरोध। येरादारी संचालक म्हणटा बसवाल्यांच्यो खबरो वाऱ्यावेल्यो। बत्तीस नव्या मराठी कोंकणी शाळां खातीर गेले अर्ज। सरकार म्हणटा माध्यम धोरणाचो परिणाम। तरणाटे मात म्हणटात इंग्लिशीचे अनुदान बंद जावकूच जाय। आनी धेंपोचो स्टार कोच आरमान कुलासान दिले निवृत्तीचे संकेत। रिटायर जावचे पयलीं द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळोवपाचें सपन। आता खबरो विस्तारान। लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला 10 जुलै सावन चलयांक लग्न जावंक सरकारा कडच्यान पयशे मेळटले। 30 जुना पयलीं सरकार हे येवजणेची घोशणा करतलो। 1 एप्रिला उपरांत लग्न जाल्ल्या आनी 38 वर्सां मेरेन लग्न जावपी चलयांक ही येवजण लागू जातली, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक सांगलें। हे येवजणे खाला सरकार चलयेक लग्ना खातीर 1 लाख रुपया आदार दितलो। Those who have not crossed 18 before 31st March, they shall get 1 lakh rupee on application and verification and sanction directly in their name, along with one of the parent and director of women and child. These were the 3 account holders. Second category जे आपण ज्याने 18 ऑलरेडी क्रॉस केल्ली तांकां तांच्यांनी रजी सिविलाचे पयले रजिस्ट्रेशनचे सर्टिफिकेट लावन अर्ज करपाचो। ताका लग्नाच्या वेळार 1 लाख रुपया मेळटले। It is applicable to those who have already got married also. 1/4/2012 पासून ज्यांची लग्न जाली किंवा ज्यांची 18 वर्सां क्रॉस जाली सगळ्यांक एलिजिबल आहा। ही स्कीम जी आसा पळय 38 वर्सां पर्यंतूच लग्न जायत जाल्यार मेळटा बेनिफीट। सेम वे एम्प्लॉयमेंटच्या संदर्भात हांव इतलेंच सांगता, जे लोकांचे एम्प्लॉयमेंट करेक्टली जाला पळय प्रोसेस, म्हणजे काही भुरग्यांक फसवणूक चल्ल्या काही जाणांची, तांच्यो सगळ्यांच्यो नोकऱ्यो तांकां मेळपाक लागल्या ऑलरेडी। Where there are allegations, every paper has been handed over to anti-corruption for investigation. All cases सरसकट anti-corruption कडे धाडल्या हांवें। ज्या जाग्यार 23 तारीख इन्वॉल्व जाल्या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंटाक आनी ज्या जाग्यार हँड डिलिव्हरी दिल्या पळय लेटरां, त्या जाग्यार सगळे आमी एम्प्लॉयमेंटच्या संदर्भात एंटी करप्शनचे कडेन दिल्या। लेट एंटी करप्शन कम विथ द डिटेल। मायनिंग हॅज नॉट बीन कंप्लिटेड इन टायम, इट हॅज बीन हँडेड ओवर टू द एंटी करप्शन. If they tell us that everything is done properly, then I will definitely consider. Miningaचो दुसरो विषय आसा, अनेक विषय आसा. Some requirement were generated in hurry. They are not required. Field supervisor खंय घालू तांकां, कोणाच्या फिल्डान घालू? आनी तुका एक प्रॉमिस दिता, whatever that anti-corruption rights न्हय report, action will be based on that. Already तुका खबर ना. You will see in next 2-3 days. श्रीराम सेनेचो गोंयांत वावर सुरू करतलो म्हूण प्रमोद मुतालिकान घोशणा केल्ल्यान सरकारी पावंड्यार ताचेर प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भाजपाचो आशिल्ल्यान श्रीराम सेनेच्या गोंय फांट्याच्या उक्तावणाक ताका आपयतलो अशें सेनेचे मुखेली प्रमोद मुतालिक म्हणटा। जाल्यार संस्कृती राखपाच्या नांवाखाला कोणेय कायदो हातान घेतल्यार हात धाडायतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या। सेनेच्या गोंयांतल्या प्रवेशाचेर बंदी घालची अशें खासदार शांताराम नायकान मागला। गोव्यामध्ये श्रीराम सेना संघटना आम्ही प्रारंभ करणार आहे। तर श्रीराम सेना कायदा हातात घेणार नाही।
विदिन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ श्रीराम सेना काम करणार आहे. श्रीराम सेना ही हाच राष्ट्रीयता, देशभक्ती, संस्कृती रक्षणा, गोरक्षा हाच उद्देशून आम्ही संघटना करत आहे. तर मुख्यमंत्रींनाच मी उद्घाटनाला, श्रीराम सेना उद्घाटनाला त्यांनाच आवाहन करणार, त्यांना भेटून असं मी करणार आहे आणि तुम्हीच त्या कार्यक्रमाला उद्घाटनाला या असं आव्हान देऊनच मी कार्यक्रम प्रारंभ करणार आहे. हांवें उलट तुका क्लियर सांगला की इफ एनीवन टेक्स लॉ इन हिज हँड आय वील सेंड हिम इन द जेल म्हणून. कोणूय असो तो, कोणे तरी म्हणला की आमी पब बीप कितें करतले, कोणाची कितें तक्रार असल्यान तेंच्यान सरकारा कडेन दिवची. कायद्याच्या भायर कोण कितें करता असो सरकार ताची कारवाई करतलो, पण कोणें कायदो हातान घेतलो जाल्यार हात धाडा येतलो. राम सेनेक जे आमंत्रण दिलां भाजपान आनी राम सेनेन जे उघड सांगला की आमी हांगा आमची शाखा उगडपाची आसात आनी ह्या शाखेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकार करपाचो आसा, हें ताणें उघड सांगलां आनी हें काल पेपराचेर येलां. हांव अपेक्षा करतालो की आज एक स्टेटमेंट येतलो म्हणून की आपूण उद्घाटन करचो ना म्हणून, अशें म्हाका दिसतालें, पूण तशें जावना. हाजो अर्थ कशें की उद्घाटन करपाचें आनी मान्य केलां. ह्या राम सेनेक रविबाब होम मिनिस्टर आसतना ताणें आदेश काडून गोंयाच्या हद्दीच्या भितर सरपाक तांकां मनाई केल्ली. गोंयच्या गाडयांक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी सक्तीच्यो करपाचो निर्णय 30 जूना मेरेन चालीक लागतलो. नव्या कंत्राटा प्रमाण लोकांक HSRP सहज परवडटल्यो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. 30 जूना पयलीं HSRP चालीक लागल्यो ना जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयाचो अवमान जातलो अशें पर्रीकार म्हणटा. खाजगी बसवाल्यांनी ह्यो नंबर प्लेटी सुरक्षीत म्हणपा विशीं दुबाव उक्तायला आनी येरादारी खात्याक ताचेर आव्हान दिलां. येरादारी संचालक म्हणटा बसवाल्यांच्यो खबरो वाऱ्यावेल्यो, लेखी कांयच ना. 30 जुना पर्यंत ही जर स्कीम आमी इम्प्लिमेंट केली ना जाल्यार ऑल अवर ऑफिशियल्स इन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी विल बी held for contempt of Supreme Court. There are people who are just shouting around without knowing anything about the issue. Whether court has given a right decision or not is not me to comment on. But court has given us the time schedule of 30th June to implement the scheme or face contempt. आता almost 1/3 प्रायसाक मेळ्ळा तुमकां. You have got the same number plate for 1/3. So I think it is with this rate it can be implemented. With that rate I was opposing implementation. HSRP I have directed to be handed over to the anti-corruption governmentaची crime branch नाल्यार anti-corruption ती म्हणून ऑलरेडी नोट मारला. As directed by tender evaluation committee after scrutiny of technical bids yesterday, that is on 12th at 3 p.m. financial bids regarding HSRP has been opened by e-tender committee of the transport department. It has been observed that the rates quoted or rather received from both the bidders are almost 50% of the earlier rates, or maybe rather less than that also. I am on record, you note it down. I have not received a single specific complaint, okay, regarding this one, at least from Mr. General Secretary is 100%, you can take it, I am on record, I won't mind. All the complaints are like that, this office is doing this, that office is harassing. Absolutely, only in air. Let him come up with that, no. प्रत्येक फावटी कमर्शियल व्हेकल वाले जे प्रायवेटान कितें प्रोसेस नको, पूण प्रायवेटांकूय आसूंक शकता, आरसी बुकान बी अशें म्हाका म्हायती आसा. पूण ह्या नंबर प्लेटीक कितें आहा, ह्या नंबर प्लेटीकूय तो सेम प्रोसेस आहा. 7-8 दीस तुका गाडी बंद दवरची पडली किंवा तुवें गाडी त्या परिस्थितीन रस्त्यार हाडल्या, पुलीस RTO तुका आडयतले म्हणटकीर हितूनसून मोठ्या प्रमाणान भ्रश्टाचार म्हणटा तो गोंयांत वाडटलो ह्या प्रकरणांसून. जे पळय कर त्या टायमार पळय आमच्या वांगडा भोवन सांगले पळय विरोधी पक्ष नेता आसतना की काँग्रेसीन केला म्हणून, म्हाजे कडेन पेपरां आहा सगळे, बसचा तेणी चर्चेक केन्ना जाहीर आव्हान दिता ते विश्वजीत राणेंक तेन्ना दितालो. आयज हांव प्रुडंटाक रिक्वेस्ट करता हांगासर एक अर्द्या वराची डिबेट घेया थंयचो पर्रीकाराचे आनी म्हाजे HSRP इशूआचेर विचार ताका येता काय म्हणून. बसचा तेणी म्हाज्या वांगडा मनोहर पर्रीकाराक.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.